सो एकंदरीत तुम्ही या अपक्ष उमेदवाराक सुद्धा MG सपोर्ट केलेलो कितें दिसता? ही फक्त सुरुवात जाल्ली आहा. ही BJP सरकारान जे कमिटमेंट फेक प्रॉमिसीस केल्यात ते लोकांची नाराजी ही दाखोवन हे इलेक्शनाक दाखोवन दिल्ली आसा. ही फक्त सुरवात आसा आणि परत 3 कॉन्स्टिट्युन्सी उरलेले आहात आणि म्हाका दिसता तिनूय कडेन तेंचे एकूय सीट येवपाक ना. तुम्ही पहिलीच फावट ह्या मतदारसंघात आसात आणि तुमचो कॅन्डिडेट आणि जो अपक्ष उमेदवाराक तुम्ही ह्या हितून सपोर्ट केलो कितें दिसता? ही आता निकतीच सुरवात जाल्ली आसा. आता तेंच्यांनी पॅक करपाची, घरा वचपाची तयारी करपाची. आता ह्या हितून सुद्धा 2 आमदार किंवा सत्तेन असलेले जे उमेदवार असलेले उपमुख्यमंत्री ह्याच भागाचो BJP नासतना सुद्धा तुम्ही इतकं विजय प्राप्त केलो कितेंय दिसता एकंदरीत? म्हाका खूब खोशी भोगता. आयज लोकांनी आमच्या वाटेन सगळ्यान रावन हेंचे कितें ते दाखयलें तांकां कितें हेच्या फुडें आमीच जिखतले, आमीच विन जातले.